टुरिझम सीझन कसो आसतलो फुटबॉल आमी टुरिझम सीझन बरो जावचो म्हणून शेकवाल्यांक परमिशन बिफोर सीझन सुरू दिले. वॉटर स्पोर्ट्स वाल्यांक बिफोर टायम ड्यू टायम तांकां दिलें परमिशन. सो सगळे स्टेक होल्डर्स आपापल्या जबाबदारीन एम्बेसेडर म्हणून काम करता जाल्यार टुरिझम जे आमी ऑल अराउंड द इयर जाता तांकां बरें एक्सपिरियन्स मेळचे. नॉर्मली सप्टेंबर पर्यंत पावस सोंपता आनी ऑक्टोबरांतल्यान सीझन बऱ्या प्रमाणात सुरू जाता. द फ्लो ऑफ टुरिस्ट हॅज बीन देर. बिचार आसात, एक्टिविटीजां खातीर आसात. अनफॉर्च्युनेटली पावसान म्हाका दिसता हो विशय तांकां खूब त्रास जाल्लो आसा. आय एम सेन्सिटीव टू द issues faced by the shack operators and by the water sports operators to name a few. पयर म्हाका पेलेन फोन केलो की आमकां वॉटर स्पोर्ट्सान हांगा खूब त्रास जाल्या की ट्युरिस्ट आसा पूण आमकां पावसा खातीर कांय करूंक मेळना म्हणून. थोडे आमकां शेकवाले भावांनी नॉर्थांतल्यान फोन केलो, वॉटर स्पोर्ट्सवाले एसोसिएशनाचे थोड्या भावांनी फोन केलो की आमी सगळे रेडी आसा, पावसान वाट लायला, कितें करपाचें काय म्हणून. And I actually sympathize with them in this particular issue. की पावस पडून हांव काय म्हणू शकना, इट इज नेचर. पावस पडटा तो पडटा. बट इफ देर इज एनी वेज एंड मीन्स ऑफ सपोर्टिंग देम द वे वी थिंक जाल्यार मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन ताजेरूय मार्ग काडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. बट आय डेफिनेटली वूड वॉन्ट देम टू डू गुड बिजनेस म्हणून आमी डिपार्टमेंट बरें परमिशन दिले. वी आर सेन्सिटीव टू वॉट इज हॅपनिंग अराउंड. बट यू कॅन्ट प्ले विथ नेचर. पावसान पडटा जाल्यार पडटा. पूण तांचे इश्यूज आसा ताजे पूर्ण तरेन म्हाका खबर आसा की जेन्युइन इश्यूज आसा की सावथाच्यान पेले जाल्यार नॉर्थाच्यान आमचे बाकीचे तशेंच सावथाच्यान बाकीचे शेकवाल्यांनी फोन केल्लो. तांचे इश्यूज नोंदणी घेतिल्ली आसा. इफ वी कॅन फायंड सम सोल्युशन टू दीस प्रॉब्लेम विच हॅज कम वी वील फायंड आउट. बट वी डेफिनेटली एक्नॉलेज द सेंटिमेंट्स ऑफ आवर पीपल हू आर इन दीस शेक अँड वॉटर स्पोर्ट्स बिझनेस. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.